हाय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सो तुम्ही चित्ता आसतली आयज हेनी ब्लॉग असो कसो स्टार्ट केलो जंगलांचो रानांचो. सो हय हांव रानानूच आसा, आमच्या माडांनी आसा. सो क्लिनींग करपाक गेल्लें हांव. एक्चुली मम्मी येयल्ली, तेजे बरोबर हांवूय येयलें क्लिनींग करपाक. आनी भरपूर हांगा बुरशे जाल्ले. एक्चुली हांगा तिळारीचें उदक सोडले काय हांगा भरपूर बुरशे जाता, उदक भरता आनी सगळे नाकाले प्लास्टीक बीन येवन उरता. सो एक्चुली क्लीन केल्ले आमी पयलीं, बट ते बारीक बारीक जे आसता करट ते वाडला. ते म्हटले क्लीन करी आनी ते आमी क्लीन करपाक येयली. सो दाखयता तुमकां कशें कितें वाडलां तें. पळोवंक शकता हांगसर एक्चुली भरपूर बुरशे जाता. तिळारीचें उदक सोडलें हांगा सगळें भरता. शेत असल्या कारणान हांगा सगळें शेत आसा. आनी हे आमचे माडांनी म्हणटात, माड आसा आमचे हांगा, आज्यांनी बीन लायिल्ले पळोवंक शकता तुमी. आणि आमचे बरोबर येयला आमचो डॉन. आणि हे जे दिसता अशें हे वाडटा ते काडपाक येयले आमी. काडले काय मागीर क्लीन उरता आनी धाकटे आसतना काडले की बरें पडटा, आमकांय बरें पडटा आनी क्लीन दिसता, तितलें वाडना. पावसान हांगा भरपूर हळशीक जाता. आयज हांव हांगा येयल्लें म्हणून म्हटलें हांगच्यानूच ब्लॉग स्टार्ट करया आयचो. आनी हांव स्पेशल अशें कॉन्टेंट कितें क्रिएट करिना. जे म्हाजी लायफस्टायल आसा, ज्या लायफान पर डे घडटा तें हांव तुमचे फुडें दाखयता. सो तुमचो म्हाका सपोर्ट असोच आसो न्ही. सो चला तर हांव ते क्लीन करता, नंडी काडटा मातशी. आमच्या हांगसर एका नंडी म्हणटात, जे आमी काडटा पळय तेका आमी नंडी म्हणटात. हांव नंडी काडपाक स्टार्ट करता आनी मम्मी एक्चुली काडपाक स्टार्ट बी केली मम्मीन, पण हांव हांगा टायमपास चालू मम्मी काडपाक मम्मीन स्टार्टूय केली. मम्मीन अर्दी क्लीनूय केलें. दाखयता तुमकां कशें क्लीन करता तें. हे जे वाडलेले आसा ते आमी काडून अशें क्लीन करता. आनी हे क्लीन करपाक गेल्ली आसा. सो फूल कवर करूंक जाय आमकां. आनी ते जे दिसता ते सगळे शेत आसा, पण ते शेत कोण करिना, तशेंच पडलेले आहा ते. आनी पावसांतल्या दिसांनी तुमी हांगा येयशात जाल्यार फूल पॅक आसता, उदक भरलेलें आसता. ना ते गोश्टी हांगा येवन स्टोर जाल्ले दिसतले तुमकां. अर्धेच काम केलें आमी आयज, कारण तें फूल पॉसिबल ना एका दिसान. सो आतां आमी वयता घरा, कारण रांदपाकूच जाय. रांदच्या पयलींच येयल्ली आमी. हांगचें मातशें सकाळीं केल्लें बरें, नाल्यार मागीर वत येता न्हू म्हणून. सो आमी आतां घरा वयता आनी मागीर फुडलो ब्लॉग थंय कंटिन्यू करता. जंगल सफारी चालू आहा आमची सद्या. ब्लॉगर जावंक जाय जाल्यार सगळें म्हाजी लायफस्टायल दाखोवचीच पडली. हांव खंयच्या रानवटीन वयता, खंय वयता तें. सो पळयात तुमी हांव खंयच्या रानान गांवान फिरता तें. आमी माडांसून घरा येयली, तेज्या मागीर ब्लॉग हांवें कंटिन्यू करूंकूच ना, काम करपाक उरलें हांव. आनी आतां जस्ट कंटिन्यू केला हांवें 12 सुमार. सो आयज मम्मी करपाची आसा
कुयटाची डाळ भड्डून कुयटाची डाळ करपाची ती बीन रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करतले. तुमकां पळोवंक गावतले मम्मीच्या हातची कुयटाची डाळ आणि तुमकां माझी नापसंत पसंतूय पळोवपाक मेळटली सपोज जर तुम्ही म्हाका सबस्क्राईब केले जाल्यार. आणि म्हाका एक्चुली डाळ अजिबात आवडना कारण हांव नॉनवेज लवर आसा, वेज हांव कमी आसा. नॉनवेज करपाक म्हाका आवडटा, वेज अजिबात करूंक आवडना. सो चला तर मम्मीच्या हातची कुयटाची डाळ पळोवया. कितें करपाचें आगे आमी कुयटाची डाळ. सो कॅबेज भाजी कुयटाची डाळ करपाची मम्मी. तेजी रेसिपी दाखयता तुमकां ती कशी कितें करता ती. कॅबेज भाजी रेसिपी दाखयतली. वांगे फ्राय, कुयटाची डाळ करता तेजी रेसिपी दाखयतली आयज तुमकां आमी. चला तर पळोवया. कुळीत घेतले 1.5 वाटी ते भाजून आमी डाळ करतली ते दाखयता. आतां हांव 1 वाटी घेतले हांवें कुळी ते हांव भाजून घेता पयलीं. डाळ म्हाका पयलीं फ्राय करून घेवंक जाय, भाजून घेवंक जाय. बरी परतून घेवया. आमची डाळ रेडी जाली. आवाजूय पळोवंक शकता, आवाज येता. आता ती हांव उतरून घेता एका प्लेटीन. सो डाळ आम्ही भड्डून घेता. आता भड्डून घेता म्हणजे बारीक करून घेता पीस. डाळ आमची रेडी आसा भड्डून. हांवें बरी बारीक करून घेतल्या. आता क्लीन करून घेता. दोन पेले उदक घातला हितून आणि 10 मिनिटां हांव फुगत दवरतली. डाळ फुगता म्हणसर बाकीचे प्रोसेस आमी करून घेवया. जे साहित्य आहा ते भाजून घेता. एक चमचो घेतला हांवें कोथमिरी, मूठभर मिरसांगो, सुके मिरसांगो. सो हे आतां भाजून घेता. पयलीं ऍड करता कोथमिरी. ऍड करता मिरसांगो. आता बाकीचे कांदे बीन भाजून घेवंक जाय. सो तितून ऍड करता 2 चमचे तेल. तुमकां जाय तितले तुम्ही ऍड करू शकता. ऍड करता आता कांदो. एक कांदो घातला हांवें भितर. टमाटो जायसर परतून घेवंक जाय. साहित्य दाखयता तुमकां हांवें मिरसांग रेडी करपा खातीर कितें कितें घेतला ते. आता मिरसांग रेडी करपाक हांवें घेतला. कितले चून घेतले गे 1.5 वळे नाल्ल घेतला. एक कांदो घेतला.
आणि मूठभर मिरसांगो आणि कोथबिरी घेतले 1 चमचो. हे हांवें सगळे फ्राय करून घेतलेल्या. सोडून चून हांवें भाजूंक ना, चून हांवें तरण्यात घेतला, भाजूंक ना ते. बाकीचे सगळे फ्राय करून घेतला हांवें. सो आता मिरसांग रेडी करता हांव. एक चमचो हळद ऍड केला. डाळ माझी फुगोवन रेडी आसा. आता हांव वेजिटेबल ऍड करीत वयता. तेज्या पयलीं हांवें ऍड केला 2 पेले उदक. आता घालता भितर अर्दी पोपाय, बारीक पीस करून पोपाय घातले हांवें भितर. तेज्या मागीर घालता बटाट, 1 बटाट घातला हांवें मिडियम सायज, तोय बीन बारीक पीस करून घातला. तुमकां जाय जाल्यार एक्स्ट्रा तुम्ही वेजिटेबल्स घालू शकता. हांवें दोनूच ऍड केला. तेज्या मागीर ऍड केला 1 कांदो हांवें बारीक चिरून मिडियम सायज. आणि लास्ट हांवें ऍड केला 1 टमाट मिडियम सायजूत, ते बीन बारीक बरें चिरून घेतला आणि ते ऍड केला. सो हांव आतां 2 सिटी काडटलें. कुकर लावन सायड बाय सायड मम्मी काम करताली. सो ताळीक हांव आतां फोडणी मारता. हांवें ऍड केला 2 चमचे तेल. तेज्या मागीर तेल तापल्या उपरांत करपील घातला. तेज्या मागीर 1 टमाट यूज केला, ते बरें परतून घेतला. आणि जी डाळ उकडून घेतलेली ती हांगसर हांवें ऍड केल्या. तेज्या उपरांत हांवें जी मिरसांग घेतलेली डाळीक वाटून ती हांगसर ऍड केल्या सगळी. तेज्या उपरांत अर्दो पेलो उदक घातला हांवें. खतखत्याचेर 1 आणि अर्दो चमचो मीठ घातला हांवें. तुमकां जाय तशें तुमी ऍडजस्ट करूं शकता. हांवें 1.5 चमचो हांगसर खतखत्याचेर मीठ घातला. आमची डाळ पळोवंक शकता तुमी, मम्मीच्या हातची स्पेशल कुयटाची डाळ. आणि लास्टाक खतखत्याचेर ऍड केल्या ओली कोथिंबीर मम्मी. सो तुम्ही बी या मम्मीच्या हातची कुयटाची डाळ खावपाक. पळोवंक शकता काय बरी दिसता ती. मिक्स वेजिटेबल बी घालून केले आमी. खतखतो येयला आमच्या डाळीक. सो आमची डाळ रेडी आसा. तुम्ही जेवपाक येवपाची आमगेर. सो आमी आतां जेवून घेता आणि आमगेर जेवपाक स्पेशल कितें आहा तें खबर उरता. बाकीचें कितें आसा तें तुमकां दाखयता हांव. सो आमगेर आयज आहा कुयटाची डाळ, कोबीची भाजी आणि शीत. दनपारां डाळ एन्जॉय केली आणि न्हिदोन दिले आमी. आणि आता जस्ट उठला. आता च्या बी पिवंक जाय. पयलीं न्हावपाक जाय. सो उजो घालपाक गेल्ले हांव चुली पोंदा. आणि म्हाजे वांगडा कोण आसा पळोवंक शकता, चिनो मिनो आसा. आमचो चिनो. चिनो मिनो आसा वांगडा. आणि मम्मी आनी हांव उजो घालपाक गेल्या भायर, कारण न्हावपाची तयारी करूंक जाय न्हू. सो आतां न्हावपाची तयारी करता. दीस कसोच वयता आनी केन्नाच काबार जाता ती. पूण कामां काय काबार जायना. आमचो नाडकीस बाबा, नाडकीस कोण कोण हरी हरी, चल उठ, चल या आता. हाँ चल चल, पुरो पुरो रे, पुरो
चल या अरे ए नाटकीस नाटकीस उठ उठ चल उठ चल अरे ये बेटा चले उठकी उठते उठते राजा आमचो पॅम्पर करून घेता पूर्ण आमचं पूर्ण पॅम्परिंग चालू असतं निधन होतं कोणाचे दिसतं तिथला शांत नाव हा पहिला गिरण मगे गिरण केन्ना फाल्यां कडक उपास घे कडक हा पेगे आमचं वॉकिंग टॉकिंग टाइम चालू असतं सध्या हे हाय करा गे हाय आमच्या असली अंगणवाडी ही आमची अंगणवाडी सायडीकूच आहे आमच्या घरा सायडी आणि हांगसर जाता आमचो धालो धाल्याचो मांडो आमचो आणि ही आसा आमची एमी आणि हॅरी सो नांदून रेडी जाले देवाक पांयां बीन पडले आनी आयचो ब्लॉग खूब व्हडलो जातलो सो आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता त्या म्हणसर देव बरें करूं आनी म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका बेल आयकॉन बीन दाबपाक विसरूं नाका त्या म्हणसर बाय बाय